राजेंद्र आर्लेकर हांची केरळाचे राज्यपाल म्हूण निवड जाल्या। पदाचो भार सांबाळच्या पयलीं आर्लेकर हांच्यांनी दोनापावला राजभवनार गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली। केरळा संदर्भात तांणी पिल्लय हांचे कडेन जाणून घेतले। तशेंच आपूण केरळात हुकूम गाजोवपाक न्हय तर थंयच्या सरकारा बरोबर मेळून काम करपाक वता म्हूण आर्लेकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुमकां सगळ्यांक आनी गोंयकारांक आयच्यान जे नवें वर्स सुरू जाता ताच्यो भरपूर शुभेच्छा। आज हांव हांगासून केरळ वता। म्हजी केरळच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा आनी केरळा वता आसतना आमचे गोंयचे राज्यपाल आनी म्हजे मित्र हे केरळचे आसात मूळचे, म्हणून तांकां एक मेळपाक येवपाचें आशिल्लें। तांचे कडल्यान केरळची म्हायती ती एक घेवप आनी थंय वतलो। एकंदरीत बरें वातावरणान थंय वता अशें तांचें म्हणणें। थंयचें वातावरण गोंयच्या सारकेंच आसा। गोंयांत जशें ट्युरिजम डेवलप जाल्लें आसा तशें आमच्या केरळाकय ट्युरिजम भरपूर डेवलप जाल्लें आसा। ताका गॉड्स ओवन कंट्री अशें म्हणून एक तो टॅगलायन दिल्ली आसा। ताजो भरपूर फायदो जाल्लो आसा आनी थंय कशा पद्दतीन हें ट्युरिजम डेवलप जाला, इकॉनॉमी कशी डेवलप जाल्या हाजेर तांच्यांनी म्हाका भरपूर म्हायती दिली। इतलेंच तांचे कडल्यान आयकुपाक आयिल्लो हांव। सर, नवीन वर्साची सुरवात पयलो दीस आनी तुमी केरळान वता, कितें नवीन संकल्प होच। केरळ हांव वता तशें गोंय म्हजें आसा तशें केरळय म्हजें। केरळ हो प्रदेश म्हजो आसा। इट इज माय प्लेस नाव। आनी म्हणटकच हांव थंय वतलों आनी थंय सरकार ज्या पद्दतीन काम करता त्या सरकारच्या पद्दतीन थंय काम करपाकच हांव तांच्या बरोबर रावन काम करप। हांव थंयसर वता तें कोणाक शिकोवपाक वता अशी म्हजी भावना केन्नाच ना। हांव राज्यपाल जरी जालो जाल्यार तांकां तुमी हें करात, तुमी तें करात, तुमी तें करा अशें सांगपाक वचना। ते जें काम करतात त्या कामाच्या भितर हांव तांकां मदत अशी म्हजी भुमिका आसता आनी म्हणून त्या पद्दतीन तांच्या बरोबर म्हजो वेव्हार आसतलो। केरळाचो आनीकय भरपूर मोठो विकास करप अशें हांव आयच्या ह्या दिसा एक संकल्प करता। सर, पयलीं तुमी हिमाचल गेले, मागीर बिहार गेले, आतां केरळ। आमचो देश केदो व्हडलो आसा तो ह्या निमित्तान म्हाका पळोवपाक मेळटा। केवळ व्हडलो आसा अशें न्ही, परंतु विविध संस्कृतीन, विविध पद्दतीन, विविध ऐतिहासीक भूमी, धार्मीक भूमी, सांस्कृतीक भूमी हें सगळें पळोवपाक मेळटा आनी ताजो म्हाका भरपूर फायदो जाला। म्हाका अनेक गोश्टी हिमाचल आसत, बिहार आसत थंयच्यान शिकपाक मेळ्ळ्यो। त्या सगळ्याचो उपयोग हांव केरळाक करतलो। हाँ, बिल्कुल वही तो स्पेसिफिक केरल के बारे में। No. What is that? I have shared with you whatever we have discussed. It is regarding the culture, the tourism, the people, and any advice that he gave? all the whatever he gave, it is an advice to me. It is because I know nothing of Kerala, so whatever he told me that will certainly help me in functioning in Kerala, having good relation with everybody. Wherever I go, I don't try to have any confrontation with the government nor with the administration. So that will certainly help me. So it is a government who I am going there to just assist the government. It is not to guide and not to give any directions, nothing for that sort.